माझे नाव प्रदीप प्रभाकर गावडे. आम्ही असं आता शिरशिरे अप्रमेत एरियेक आमची पंचायत जावन आसा बोरी मतदारसंघ शिरोडा. सो आयज आमी हांगा जमलेले कारण आमकां नळाक उदक सामको प्रॉब्लेम आसा. 1 वर्स जालें आतां. सकले वाड्यार म्हणटा 1 वर्स जालें, वयले वाड्यार 6-7 वर्स जालीं आनी डबार म्हणटा तांकां उदकूच ना, पायपलायनूच ना. तांकां पायपलायन घातली आसा थोडी, तितून नळूच ना तांकां मुखार. सो तांकां उदकाचो इश्यू आसा सगळ्यांक सामको लोकांक. आनी कृपानगर एक एरिया. सो लोकांक अक्षरशः आतां आमकां तरी रातचे 2, 3, 4, 5 उठून उदक पळोवचें पडटा. येता गा म्हणून एक फोन केला. आमी मोर्चे काडलो. पयलो फ्रस्ट्रेट जावन सामको एकदम मोर्चे काडला आमी मार्चाचे 13 तारखेक. मोर्चे काडले, गेले डिपार्टमेंटान गेले, आमी सगळे गागर मोर्चे काडलो. तेजे पळय प्रिंट पळय आमचे कडेन आसा पळय. सो मागीर थंयच्यान आमकां दुसरीच एई येयलो. लोकांच्या घरांनी भोंवलो सगळ्यांक. फालच्यान तुमकां उदक येतलें. एई सराफ तेणी सांगलें, सरान सांगलें की तुमकां उदक येतलें फालच्यान. आनी जशें जशें सिस्टमॅटीक उरलेलें. पळयत जाल्यार 2 दीस उदक येयलें आमकां. तिसऱ्या दिसाच्यान आशिल्लो प्रॉब्लेम. 13 मार्च आनी टील आयज डेट आसा 7 तारीख जुनाची. पावस लागलो तरी पूण उदकाचो आमकां कांयच आमचो प्रश्न सुटाव जालो ना. 13 तारखेक आमी दागान मोर्चा घेतलो, गागर मोर्चा. दुसरे दीस थोडे आमचे तितूंतले थोडे लोक आमदारा कडेन गेले, स्थानीक आमदार कम WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर कडेन गेले. तेणी सांगलें आमकां आपूण प्रश्न तुमचो सुटाव करता, पूण टील डेट अजून कांयच जालें ना. सदांच आमकां जागरण करचें पडटा. सरकाराचो नारो कितें आसा 2019चो, हर घर नल हर घर जल. आतां आमचो शिरशिरे वाड्याचो जाल्लें कितें आसा, हर घर नल येता आनी हर घर बील येता. उदकाचो कांयच हें ना, कांयच ना, कांयच ना. नळा उदक येना आमच्या. बील मात येता आमकां म्हयन्याक उस्तार सारकें. आनी लोकांक अक्षरशः अशें जाल्लें आसा की हेल्थ लोकांली जाम जाल्लें आसा. आयज थोड्यांक ब्लड प्रेशर आसा, थोडे डायबिटीस आसा. सो जागरण करून उदक येतलें ना येतलें तें करून लोकांलें हेल्थ जाम जाल्लें आसा. सो उदकूय येना. टँकर येता, पळय टँकर आतां तुमी पळोवपाक शकता. टँकर आसा आमच्या फाटल्यान, पूण टँकराचें सो खावपाचें काय लायकीचें उदक आसना. मदीं मदीं तें चिकोलूय आसता, तें आमी हायलायट केल्लें. ते म्हणटा मागीर एई सांगता की बाबा आपूण हें करता. आनी आतां सद्याक अशें कंडिशन जालें आसा की आमकां PWD कडेन 4 दीस उदक येना जाल्यार आमकां फोन करून भीक मागची पडटा उदकाक. आरे बाबा आमकां उदक सोडा रे म्हणून. घरांक उदक खावपाचें आसना, कांय मेळना आमकां आनी दुसरो सोर्सूय ना आमचे कडेन. सो आमकां भीक मागची पडटा सरकारा कडेन जावं PWD कडेन की बाबा आमकां उदक सोडा रे म्हणून. तेन्ना एक राती कडेन केन्ना येता आमकां उदक. मागीर 2 दीस परत 3-4 दीस परत आशिल्लें तशें येयलें जाल्यार येयलें. रातचें केन्ना 3-4 बी येयलें तें सुद्दां जागरण रावन पळोवपाचें. म्हाजे कडेन जाल्यार राती सुद्दां व्हिडियो आसा. 2:30 हांवें सामकें बारीक ड्रॉपिंग जाल्लें. इतलें बारीक धार पडटा तितलें. एक बिल्ल भरपाक 10 मिनटां लागता इतलें. अशें आमचें हॉरिबल कंडिशन जाल्लें आसा. आतां आमकां हे सकयले एरियेक 1 वर्स सुमार जालें. हे सायडीच्यान हे वाडाक 7 वर्सां जालीं. तांकां केन्ना 15 दिसांनी येता, येयलें जाल्यार येयलें. 15 दिसांचें सुद्दां येयलें जाल्यार ते रातचें केन्ना फातोडीचें 3 आमी दिसाचें उदक केन्ना पळोवंकूच ना. दिसाचें उदक आमी पळोवंकूच ना. बील येता. बील सारकें कंटिन्युअस सारकें टायमार येता. 300 रुपया मीटर चलना आसतना 300 वाऱ्याचेर काउंट जाता. पयर सुद्दां आतां पयर सराफा हांवें व्हॉट्सअप केलें. 280 बील येयलें आमकां. ताका हांवें पर्सनली व्हॉट्सअप मेसेज केलें ताका, इतलें बील येयलां नळाचें. उदक येनासतना म्हणलें तुमी बिलां काडटा, हें भरपाचें काय ना म्हणून हांवें ताका व्हॉट्सअप मेसेज केल्ली. हो आतां एक लायनीचोच प्रॉब्लेम हो काय ह्या वाठारांत सगळे ना ह्या वाठारांत चडशे ह्या 4 वाठारांत कडेन जालें आसा. 4 कडेन कृपानगरांक मेळना आमकां. कितें म्हणटा एई म्हणटा आपूण पळयता म्हणतो आनी कांय ना. आनी टेक्निकल रिजन ना आनी कांय ना. काजूर येयलो. आता आमी कशें पयली पंचायतीन कंप्लेन दिली लास्ट जुनान. तो म्हणटालो आपूण करता सरपंचाचें आन्सर आशिल्लें की पायपलायनीक प्रॉब्लम आसा. पायपलायन आसा ती बारीक आसा आनी तिका प्रेशर घातलो म्हणटकीर ती फुट्टा. सो आमी एक हें केला, रेडी केला, सर्क्युलर रेडी केला आनी दॅट वील गो टू कोणाक आमदाराक आमच्या. आनी तो जेन्ना सर्टिफाय करतलो तेन्ना क्लियरन्स मेळटलें पायपलायन चेंज करपाक. रायट फ्रॉम बेतोडा पायपलायन चेंज करपाक आयकलें. 6 म्हयने हांवें कंटिन्युअस ताचे कडेन फॉलोअप घेतलो. मागीर सरपंच जालो चेंज. ताजे नंतर हांवें जेईक फोन केलो, एईक फोन केलो. एवरी डे तांचे जेन्ना फोन करता न्ही एक रिजन आसा पॉप्युलेशन वाडलां, दुसरें रिजन आसा पायपलायन वीक आसा, तिसरें रिजन आसा कितें संप मारल्या लोकांनी. 50-50 हजार 30-30 हजाराचे संप मारल्या त्या बिल्डिंगांनी. तांचे भरता म्हणल्यार तुमकां पावना. हांवें म्हणलें कितें तुमचे जर हे सगळे कन्सर्न्स तुमकां खबर आसा टेक्निकल जाल्यार म्हणलें तुमी पायपलायन तर चेंज करा, नाल्यार तुमी नवी परमिशनां दिनाका. दिता जाल्यार म्हणलें सगळें तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें करा आनी पायपलायन आनी लोकांक परमिशनां दिया.
तुम्ही सगळं थंय बिल्डिंगे बांधल्या ते सगळे भरतले आमकां 3-5 पर्यंत आता काल 5 मेरेन उदक येवन आशिल्ले तेणे जशें सांगले तशें हांव डेली संप म्हजो भरता काय म्हणून पळयता संपान उदक पडना आता टँकर वॉटर खाता कितले हायजेनीक आमकां खबर ना कशें हाडटा क्लोरिनेटेड वॉटर हाडटा खंयच्यान हाडटा खबर ना फिल्टर आमच्या 2-2 म्हयन्यांनी पिड्यार जाता दॅट मिन्स क्वॉलिटी ऑफ टँकर वॉटर कितली हार्ड आसा ती ताजे वयल्यान सुद्दां कळटा आणि तेच जर कोण फिल्टर ना आनी डायरेक्ट पिता जाल्यार कितले रिस्क आसा त्या मनशाच्या हेल्थाक आता ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें न्ही आमी तर कंटिन्युअस हांव आनी म्हजो नेबर आसा तो कंटिन्युअस ते जेईक आनी इवन एट नायट 2 o'clock ऑल्सो आय हॅव मेसेज टीम की लिटरली तुम्ही आम्ही वर्किंग प्रोफेशनल असता सकाळ फुडें कामाक वचपाचें रातचें घरान उदक ना म्हणपाचें आणि आमच्या दुसऱ्या घराक वचपाचें आनी आमी रावपाचें हें कितलो तेंप आमी करपाचें पण सरपंच जे आसा ते तुमचे वटेन आसा तुमकां हेल्प करता काय ना कांयच हेल्प ना फक्त लेटरां घेता आय विल डू म्हणटा आनी सोडलें आनी मागीर सरपंचाक सांगलें जाल्यार तो आमदाराचें नांव घेता आमच्या हातान कांय ना म्हणटा आमदारा म्हऱ्यान हांव तरी वचून ती गेलें आसतली जेईक आनी एईक सांगलेलें आमच्या हातान कांय ना आमी कितें करतले हँडवॉश करपा इवन आत्तां हांवें हांगा रावच्या पयलीं हांवें पंचाक फोन केले पंच सांगता आमच्या हातान कांय ना म्हणून म्हणजे हांवें ताका म्हणलें लिटरली की तुमी आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून थंय उबे रावता जाल्यार आमी म्हणच्यो कंप्लेनी कोणा कडेन दिवपाच्यो पंचाचें नांव देवेंद्र मिनिस्टर तुमचो कितें रिप्लाय आता आम्ही हांव वंदेश गावडे हांवें आतां 2016-17 PMO लेटर केल्लें 2016-17 PMO लेटर केल्लें मागीर पळय हांवें PMO लेटर केल्लें तेणी रिप्लाय दिला मागीर डिपार्टमेंटान आल्तिनाचो रिप्लाय दिल्लो म्हाका की हो अफ्रमेत शिरशिरेचो उदकाचो इश्यू रिसॉल्व जालो म्हणून रिप्लाय दिल्लो म्हाका परत मागीर हांवें पयर ऑक्टोबर 2025 परत PMO लेटर केलें की हें म्हणलें 14 एई आनी जेई रिप्लाय दिता तुमकां की हांगसरलो उदकाचो प्रश्न जो सुटाव जालो म्हणटा आनी तुमकां रिप्लाय दिता हें म्हटलें परत हांवें रिप्लाय मारलो पयर ऑक्टोबर 2025 की परत PMO लेटर केलें हें म्हटलें 14 पाण करता आनी तुमकां रॉंग मेसेजी दिता म्हणून मागीर परत हांवें तेजेर परत रिप्लाय तेणी डिपार्टमेंटान धाडलो पळय तुमकां जालें एक्शन टेकन रिपोर्ट येयलो तेजो PMO ऑफिसांतल्यान एज रिपोर्टेड बाय द असिस्टंट इंजिनियर 4 ऑफिसर ऑफ सब डिविजन 4 इज लुकिंग आफ्टर द मेंटेनन्स ऑफ वॉटर सप्लाय सिस्टम इन पोंडा तालुका द वॉटर सप्लाय इन पोंडा तालुका इज मेड फ्रॉम OPA network आफ्टर द कंप्लेंट फ्रॉम वंदेश concerned official of sub division 4 inspected the site fault detection was done and the water supply to the consumer is restored back to normal as such the issue is resolved so हे बेस्टच दिल्ले आसा तेणी रिप्लाय सो टिल डेट आमकां आमचो प्रॉब्लेम सुटाव जाल्लो ना आमकां सदांच आता आमदार कितें म्हणटा तुमचो आता मेन आमदार कितें म्हणटा आमदारान तेन्ना फाटल्या वाटेन मोर्चे काडलेलो 13 तारखेक मोर्चे काडलो मार्चाक 14 तारखेक आमचे थोडे लोक आमदारा कडेन गेले पंचा वांगडा सो तेणी सांगलें तुमकां प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमकां 2 दिसांनी सांगपाचो आपूण रोखडो करता पयलीं अजून टिल डेट काय ना आमी मिटींग मागली तेजी मिटींगेक आमकां एई जेई आमदार सुद्दां येवन कन्सर्न आमदार बसपाचें आमच्या वांगडा आनी आमचो इशू कितें आसा रिजॉल्व करपाचो म्हणून सो तेंय जालें ना आमचें कांय अजून सो तेका लागून आयज तुमच्या मिडिया माध्यमांतल्यान आमकां आमचो प्रश्न भायर घालचो पडलो पळय पब्लीक करचो पडटा तुमचो प्रत्येक भाशणाक उलयतना आमी आयकलां की आपूण विकली रिव्ह्यू घेता आता तुम्ही एक मिनिट आता तुम्ही येतना पळयला रस्त्याक कितले खड्डे पडल्या ते हय आता येतना पळय खडी घातल्या रस्त्यार ती एक 2 व्हिलर घेवन गेले जाल्यार टायर स्लिपान पडपाचे भुरगे कोण वयता त्या गाडी घेवन मागीर तो म्हणटा आपल्या मायक्रो लेवलीचेर आपल्याक खबर आहा की खंयच्या घरान कितें प्रॉब्लेम आसा आनी कितें हांव सिल्वेस्टर म्हाका दिसता जो आमदार आमचो आसा पयली तो फकत इलेक्शनाच्या टायमार हांगा पासय मारतात आनी कोणेय जर कोणाचें कितें जालें जाल्यार पासय मारतात ना जाल्यार उदका खातीर म्हाका दिसता हांवें केन्ना पासय मारलेले पळोवना जर तो मारता जाल्यार 2 दिसां पयलीं तुमकांच ताणें बायट्स दिल्ले आसात आल्तिनाचेर की आपल्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 24 वरां उदक येता आनी थोड्या वाड्यांनी जे जूंय उदक अजून शॉर्टेज जे आसा त्या खातीर 20 वरां पावता म्हणून म्हाका खबर ना आतां आप्रमेता सारको जो आमी आसा ते आप्रमेतात आसात सायडीच्यान सर भोंवतणी 5 वाडे आसात दोब आसा शिरशिरे आसा कृपानगर आसा सावरभट आसा आनी खास करून कडसोंगे आनी दोबाड सारख्या वाड्यांनी तरी पायपलायनूच पावोंक ना घातलेली आशिल्ली 8 वर्सां फाटीं जी अर्दकुटी आसा तितूंतल्यान केन्ना उदकूय वचोंक ना आनी म्हाका दिसता 32 इयर्स जालीं 32 वर्सां जालीं आमचो आमदार आसा
आणि सादो जो आमकां गरजेचें उदक न्ही जेवपा खातीर तेंच जर आमकां जर ज्यो बेजीक नेसेसिटीज आसा त्यो जर आमकां मेळना जाल्यार असले आमदार आसून वा असले आमचे प्रतिनिधी आसून तांकां निवडून काडून कितें फायदो आनी आमी दर एका खातीर आमी टॅक्स भरतात फुकट कोण दिना आमकां आनी फुकट दिवपाची गरज ना आमकां सगळ्या खातीर आमी टॅक्स भरतात आनी सादी उदकाची गरज आसा ती जर सादो आमचो प्रतिनिधी आसत पळय न्ही जावं मागीर तो पंच आसूं सरपंच आसूं आमदार आसूं आनी आमचें बरेपण म्हणल्यार आमचो आमदार आसा तो खूब WRD मिनिस्टर आसा आनी हे दीस जे आसा ते अशे 5 वाड्या वयल्या लोकांनी एकठांय येवन वा एक पार्ट आसा वा ती शाळा आसा पळय न्ही ती इलेक्शन बूथ आसा आनी हो बुथा वयले हे 5 वाडे आसात 2 पार्ट आसात आनी 2 पार्ट म्हळ्यार ऑलमोस्ट 650-650 लोक आसात ह्या 650 लोकांचो प्रश्न आसा जो म्हाका दिसता येदो व्हडलो प्रश्न आसा तो कोणाकूच दिसना आमदाराकूय दिसना नी सरकाराकूय दिसना सो म्हाका दिसता अशें जर चालूच उरलें न्ही जाल्यार आमकां कितें तरी आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें और एक तर मुखार आमकां डिपार्टमेंट जावं आमदार जावं पंचायती मुखार आमकां जंय आमचें इलेक्शन बूथ आसा हो आमकां वोटींग पासून करतले काय ना हाचेर विचार करचो पडटलो कारण आमचो रायट आमी करतात आमची ड्युटी आमी करतात आनी तांची सरकाराची ड्युटी कितें आमी फकत मतांच मारपाची आनी ताच्या बरोबर आमी इतलीं वर्सां निवडून तुमकां दितात आनी कंटिन्युअस निवडून दितात आनी तुमी मोठ्या अभिमानान सांगतात की आमकां कंटिन्युअस आपूण इतलीं वर्सां निवडून येतात आनी ह्यो गजाली सांगतात पूण कामाचें कितें लोकांची सेवा करपा खातीर लोकांचें कामां करपा खातीर आमी प्रतिनिधी निवडून दिले आनी ताचो फायदो जर आमकां जायना जाल्यार कित्याक फायदो हें वोटींग करून कारण सरकार आमकां सांगता वोटींग करात वोटींग करात वोटींग करात हो आमचो कॉन्स्टिट्युशन आमकां सांगता अधिकार आसा म्हणून आमचो पूण आमच्या अधिकाराचें कितें तांची ड्युटी खंय वयता सो हो खरेंच कन्सर्न आसा आनी म्हाका दिसता तुमी मिडियांनी वचून ताका आतां हाच्या उपरांत तुमी ताका वचून बायट घेवपाचें ताचें की लोक अशें सांगतात हें ताका दाखोवपाचें आनी ताका हाचेर कितें म्हणपाचें आसा आनी हाचो फॉलोअप जो आसा तुमी करपाचो कारण तुमचो सपोर्ट जर आमकां मेळ्ळो न्ही जाल्यार हो प्रश्न जो आसा तो म्हाका दिसता थोड्या प्रमाणात तरी सुटावो जातलो कारण हो बेजीक नेसेसिटी खरें म्हाका दिसता दुर्दैव आमचें ज्यो बेजीक उदक जें आसा तें मेळना हाचें इतलें दुर्दैव म्हणटा तुमी आनी म्हाका दिसता आनी कांयच ना जे उदका खातीर तळमळटा कारण टँकराचें येता तें पिवपाचें उदक आसना टँकराचें येता तें कपडे धुवपा खातीर आयदनां धुवपा खातीर तें पिवपा खातीर आसना आनी हो सगळो दोंगराचो भाग आसा सादें उदाहरण दिता शिरोड्या सारक्या गांवांत करमणी म्हणून गांव आसा तरवळ्या वयर गांव आसा थंय म्हाका दिसता 20-25 वर्सां जालीं थंय दोंगराचेर केदी व्हडली टँक भरून आख्ख्या शिरोड्याक उदक सप्लाय करता आनी हो येदो व्हडलो गांव आसा ह्या गांवा खातीर म्हाका दिसता कांय करूंक जायना ओके फायनल अल्टिमेटम कितें म्हजें नांव सिल्वेस्टर उदक दिवपाक हय पेजल आसा फायनल अल्टिमेटम कितें 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 तुमी आतां डिमांड कितें तुमचो आनी डिमांड कितें तुमचो डायरेक्ट मेसेज कितें दिवपाक सोदता म्हजें नांव जागृती लक्ष्मीकांत गावडे म्हजें नांव जागृती लक्ष्मीकांत गावडे म्हाका लग्न जाल्ल्याक आतां 5 वर्सां जालीं 5 वर्सांनी 4 वर्सां 4 दिसांनी उदक येतालें आतां लास्ट वर्सासून जुनानसून कांयच उदक ना पावसाचे दीस आसून सुद्दां आमी पर्सनली 4 दिसांनी ऑफिसान वयतालीं डिपार्टमेंटान तो ए सांगतालो म्हाका मिनिस्टराक वचून मेळा मागीर आमी वांगडाच 15 वांगडा मेळोन आमी थंय गेलीं तरी तेजो रिप्लाय कांय ना मागीर म्हणपाक लागलो बुस्टर घालता बुस्टर घालतलो म्हणून मागीर कांयच आजून पर्यंत कांयच पत्तो ना घरांनी जाणटी मनशां आसता आमच्या तरी घरान दादले मनीस आसा थोड्या घरांनी जाणटी मनीस आसा आनी तेंची भुरगीं बाळां कोण ना तेंच्यांनी कितें करपाचें रातभर जागे रावून मागीर तांकां उदक मेळना तेंचे जिवाक त्रास सगळ्याक त्रास ही गजाल नवी कळटा आमकां की येईन तुमकां सांगलें की मिनिस्टरा वचून म्हणजे सांगा हेजो म्हणपाक अर्थ लागलो. असो येता की खंय तरी मुद्दाम करता आनी आमकां एप्लिकेशनां केली सर कोणूच कांयच आणि तो एव्हरी टाइम म्हणता तुम्ही सुभाष शिरोडकरा फुड्यान गेले जाल्यार तुमचो प्रश्न सुटाव जातलो म्हणटा म्हणजे अशें कोण सांगता एनजे सांगता म्हणजे हे मिनिस्टराची अशें म्हणपाचें आणि टँकराचे उदक धाडटा आमची भुरगीं बाळां आसा ल्हान भुरगीं कितें करपाचें सर सदांच उठून तांकां टँकराचें उदक घालपाचें मातयेचें उदक आसता ते एक टायम फाटल्या दिसांनी सगळे मातयेचें उदक आसलें आमची जाणटेली पिळग्याची पिळग्यो जाल्यो आता नवीन हय नवीन जाल्यात तांकां तांकां उदक सामकें 24 वरां मेळटा आनी तेंच्यो थंय तरी कितें जाता अशें दिसता तुमकां? सो तेंच्या अंडरग्राउंड टँकी तयार केल्या तेणी अंडरग्राउंडूच ग्राउंड लेवलाचो सो तेणी टँक सगळ्यो सो तेंका डायरेक्ट कनेक्शन तेंका दिल्लें आसता सो तेंचे उदक भरून आमकां पावता म्हळ्यार आमी सगळे सोंपले सुके जशें आमचे आतां 3-4 जागे रावता तशें म्हणजे सो तुमी तेंचें इन्स्पेक्शन जावपाचें पंचायती कडेन रिक्वेस्ट आसा की तेंचें इन्स्पेक्शन जावनी
अंडरग्राउंड टँकी आसा तेंच्यो आनी कनेक्शन डायरेक्ट कट करून दवरुया डायरेक्ट सील करा तेंचे कनेक्शन अंडरग्राउंड टँकी आसतले उठयता म्हणून तुमकां प्रॉब्लेम जाता असो दिसता म्हाका मुद्दाम करता अशें सांगत होतो न्ही maybe करपाक शकता कशें सांगता शकता न्ही तुम्ही ग्रामसभेक बी हो इश्यू काढलेलो लेटरूय एप्रिलाच्या ग्रामसभा जाल्ली हांव आनी म्हजो घोव गेल्ले तेन्ना आमी आमच्या गांवान उदक येना अशें म्हणून सांगलें तलसाय थंय तशेंच जाता आनी हे जे प्रॉब्लेम आसा पळय ते फक्त गांवान जे पयलीं पासून जे लोक रावपी आसा पळय प्रॉपर गोंयकार तेकाच हो इश्यू आसा आतां ज्यो बरे बरे व्हडले व्हडले बिल्डिंग जाल्ले आसा ते आतां कितलेशेच जाला तुमी पळयला आसतलें आतां वाटे येता आसतना तांकां हो इश्यूच ना कारण तांकां डायरेक्ट तांच्या उतून टँकान भरता आनी हांगा पावर सर ते म्हणटा ते पावत ना म्हणल्यार येता काल सुद्दां एकटी आमची भाभी ती एकाक उठोवन पळयलें तेणी उदक 2 उठोवन पळयलें 5 उठली तरी उदकाचो थेंब ना अशें उदकूच येना तरी जागरणां जाता म्हणून आमी मागीर उदक नासतना हॉस्पिटलानूच रावपाचें आनी स्कुलां स्टार्ट जाल्या आतां भुरग्यांची आमी सगळीं जाणां आतां सगळीं पयलीं सारकी लोक घरान आसना सगळे जाणां जॉब करता आतां उदकाक राखूंक रावपाचें काय जॉबाक वचपाचें काय भुरग्यांक पळोवपाचें काय हेल्थाक पळोवपाचें जाणटेली आसा पळय हातरुणाचेर आसा आमची आतां काकी ती रात जावन तिका थंडी भरला ती तुका आमी हाडून दाखोवंक शकता थंडी भरून ते तोंड सुजला रातभर जागरणां करून असेंब्ली इलेक्शन जाल्ले तेजे नंतर आमदार कितले फावटी येयला एकदा येवना फक्त मरणाक येयल्लो कोणाचे तरी मेल्लो तेन्ना एकदा येयल्लो तेन्ना तेका हांवें पळयला अशी काय तेन्ना हांवें तेका हांवें केन्ना पळोवना ते हांवें आतांच हायलायट केला पळय 2च गजाली खातीर येता म्हणून एक इलेक्शना वोटिंगाक आनी कोणा कोणाकी कितें जाता तें. मॉल पेला तेन्ना एकदा पळयलें तेका पण या सायडीन तो वोटिंगा टायमार तो येवना आमच्या वोटिंग हे एरिया येवत ना ना येवत ना येत ना आमी वोट आमचो 15 दीस भितर जर आमचो जर प्रश्न सुटाव जायना ग्रामसभेक गेल्ली पळय प्रश्न सुटाव जायना 15 दीस भितर अल्टिमेटम दिता आमी जाल्यार आमी योग्य तो विचार करून सगळे उलोवन 2027 इलेक्शनाक आमी बहिष्कार घालतले कशें करतले हय इलेक्शनाचेर बहिष्कार करतले आमी हय विधानसभा खंयचेच इलेक्शन करपाचें ना आनी आमकां सद्याक ना सद्दां आमकां हय सद्दां आमकां कितें जालां आतां फॉलोअप घेता अनिकेत जेई सराफ एई संदेश लायनमॅन ओके सो हय सो ते काल सुद्दां येयल्ले म्हाका सांगता तुमचो खंय देव खंय प्रसन्न बरो ना खंय तुमकां हांवें म्हणलें देव प्रसन्न हांवें म्हणलें हे डोंगरावयलो देव आमच्या वांगडा आसा सदांच हे आमकां म्हणजे जानेवारीच्यान प्रॉब्लेम येयला तुमकां म्हणजे शिरोडेच्या डोंगरावयलो देव लागता म्हणलें मिनिस्टर आसतो तो म्हणलें प्रसन्न आसपाना म्हणलें तुमकां म्हणून तुमी आमकां नाटकां करता म्हणलें डायरेक्ट सांगलें स्ट्रेट अवे आनी आमकां अशें भीक मागचें पडटा अशें भीक दिया रे उदक दिया रे म्हणून कितें म्हणपाचें आतां हेजेर कोण नाटकां करता आनी कोण कितें करता कांय कळना गौरी नायक आमी जेन्ना ग्रामसभेक गेल्ली पळय तेन्ना आमची झेडपी सुद्दां आशिल्ली हांवें तरी धरलेलें की ती तरी आतां नवी निवडून येयला पळय ती तरी कितें तरी करतली म्हणून हांवें तिका फक्त इलेक्शनाच्या टायमार आमगे जेन्ना वांटपाक आयिल्ले पळय तेन्ना पळयल्लें आनी पयर ग्रामसभेक गेल्ले आनी फर्स्ट टायम गेल्ली आसता तेन्ना पळयलें तेजे उपरांत आतां आमचो इतलो तेंप जालो उदकाचो इश्यू चलता आतां तेन्ना काय तेणी एक धेप सुद्दां हांगा दिल्लें ना तेणी विचारलें सुद्दां ना लोकां कडेन येवन फक्त वोट करता तेन्ना वोट मागपा येता तेन्ना तांची तोंडां दिसती पडटा आमकां आणि आमी करता कोण झडपी बीजेपीच्या प्रत्येक प्रोग्रामाक ती अवेलेबल आसता स्टेजीर आसता तेन्ना अवेलेबल जावना हांगा पुन्हा सामान जाले आमचे झडपी इलेक्शन आयले तेन्ना आमी एक मिटींग घेतलेली त्या मिटींगेक दाजी साळकर वास्कोचो MLA आशिल्लो आनी तेजे फुडें आमी पुनवा फुड्यान आमची सगळे लोक आयले 20-25 जाण आयले तेणी कितें म्हटलें आमच्या सगळ्यांक सांगलें म्हटलें हे शिरशिरे आफ्रोता वाडा न्ही उदकाचो आनी रस्त्याचो खूब इश्यू आहा म्हणून ना तुमी आपल्याक मातसो सपोर्ट करा आपूण मागीर सगळे तुमचे प्रश्न सुटाव करता आनी मागीर तुमकां आपूण सीएमाचे खुद म्हणलें आमी एक मिटींग घेवया आजून तेणी एक फोन केल्या खुद आरती पडती गजाली हाडटा इलेक्शन नंतर एकदा तरी गेलो ना म्हणून येवना कांय ना कोणूच येयना इलेक्शन